येवकार आम्ही आयज गोयची सगळ्यांत व्हडली रिजनल पॉलिटिकल पार्टी परत फोकस करता रिजनल पॉलिटिकल पार्टी जे आम्ही ऑफिस बेरर्स आणि सगळे मेंबर्स आणि सगळे जे आमचे बाकीचे विंग्स आहात त्याचे मेन सगळे मेंबर्स येल्ले आसा. काही रिजना खातीर आमचो जनरल सेक्रेटरी आयज पावलो ना, मात तेका आमी इन्फॉर्म केला. तेजे सगळे आमी एप्रुवल घेवनूच हे सगळे आयज प्रेस ब्रिफींग करता. काल जेन्ना आमी पळयले जे 6:30 सुमार हांव ऑफिसान काल आसलो आणि पार्टीचे काम करतालो. त्याच्या नंतर आम्ही पहिले की मिडियाचेर एक न्यूज आउट जाली की एक नोटीस ऑर्डर पेस्ट केला म्हणून. ती ऑर्डर तुमका माझ्या सायडीक दिसता. आणि त्याच्या नंतर सुमारे रातचे 1 आणि एक न्यूज येयली की न्यूज तशी येवंक ना, मात एक पेजीचेर आउट जाले की ऑफिस हे सील जाला म्हणून. म्हणजे लॉक ओपन करता पळय ते सील केला आणि हांगसर तेंच्यांनी सील मारलेले आसा. हे सगळे चोरयांनी जाल्ले आसा, अनऑथरायज जाल्ले आसा, अनऑफिशियल जाल्ले आसा, रॉंग पद्दतीन जाल्ले आसा. आणि हे करपी सगळे विरेश बोरकार हा, तो स्वताक नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणटा रिजनल पार्टीचो. आणि ती ऑर्डर दिला तेजेर त्यांनी बरयल्ले आसा की हे पार्टीचे खंय टेम्पररी ऑफिस. तुमकां सगळ्यांक खबर आहा 2 वर्सां पयलीं आमकां ऑर्डर मेळिल्ली आसा इलेक्शन कमिशनाची की हे आमचे आसा ते म्हणजे रजिस्टर्ड ऑफिस, मेन ऑफिस गोंयान पार्टी रजिस्टर्ड आसा. पयलीं ती बिचोली मारली आणि आता मागीर ते चेंज करून आमी खूप त्रास तेका डॉक्युमेंटेशन केले, प्रोसेस केले आणि ते मागीर चेंज केले. आता तो सो कॉल्ड नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणटा तेका खबरूच ना पार्टीचे रजिस्टर्ड ऑफिस खंय ते. तो नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणटा तेजे नॅशनल ऑफिस खंय आसा हो तेका हांव पयलीं विचारता प्रश्न. वास्को आसा, कुमारजुवा आसा काय कुडका आसा ते तिने आमकां सांगचे. हे तेका खबर आसा हे 3 ऑफिसांनी कित्याक सांगला ती, कित्याक तेका संवय आसा लोकांच्या घरांनी वचपाचे आणि अशेंच सील मारपाचे. कित्याक घरांनी वचून सील मारले जाल्यार तो कितें करता घरा भितर आणि कशें करता ते कोणाक कळना. दार ओपन दवरल्यार ते कळटले. हे सगळे कमेंट्स कितलेशे तेचे पोस्टर आणि आमच्या व्हिडिओचेर येयल्लेत आहा. तर तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन करचे. पार्टीचे अशे सील वास्कोय तुमकां मेळटले आणि कुडकाय मेळटले, कुमारजुवाय मेळटले आणि मातशे तुमकां ते कदंबा प्लॅटरूय मेळटले. एक थंयसर काळो चोड आसता. रातचे अडेजांक तेका स्वप्न येता आणि तो प्रकट जाता आपूण नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणटा आणि तुम्ही तेजे एक्सेप्ट करता. आणि आम्ही तेजेर क्लॅरिफिकेशन दिला, तुमकां सांगला नॅशनल प्रेसिडेंट तो नो म्हणून. आयजूय परत सांगता आणि तुमच्या मार्फत त्यांनी आयजूय एकूय प्रेस कॉन्फरन्स घेवंक ना. स्पेसिफिक मीडिया बाईट त्यांनी दिला, मात प्रेस कॉन्फरन्स त्यांनी जशे आम्ही घेतला बोल्डली ते आम्ही सत्याच्या वाटेन आसा, खरे आसा. तो चुकता म्हणून तो लुपोन एक इंटरव्यूज दिता. तेका आम्ही सांगलेले की तो नॅशनल प्रेसिडेंट कसो, हे क्वेश्चन तेका विचारा तुम्ही. तो नॅशनल प्रेसिडेंट केन्ना जालो? 2000 पार्टी रजिस्टर्ड नोव्हेंबर 2021 जाला. त्याच्या पयलीं जर तो नॅशनल प्रेसिडेंट जाला जाल्यार अजून तो नॅशनल प्रेसिडेंट आसा. त्यांनी प्रूफ दिला तो नॅशनल प्रेसिडेंट आसा काय ना, तो त्याच्याकडे प्रूफ मागा. आम्ही प्रूफ दिला की तो नॅशनल प्रेसिडेंट नो म्हणून. मागीर नॅशनल प्रेसिडेंट जाल्यार नॅशनल काउन्सिल कोण हो दुसरो प्रश्न. नॅशनल काउन्सिल नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह कमिटी कोण
हे पयलीं नॅशनल कावन्सील असता, त्याच्या अंडर नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह कमिटी असता, त्याच्या अंडर नॅशनल प्रेसिडेंट येता आणि तो सायन मारून दिता. आता पळया, तो म्हणता नॅशनल प्रेसिडेंट सायन सुद्धा त्यांनी खंय मारला ती पळय, हांगा त्याचं नाव आसा मात सायन त्यांनी हांगा मारला, हे कांयच कळना. कित्याक हो आमदारूच तसो गड्डो आमदार. ताका A to Z असेंब्लीन बरोवन दिवचे पडटाले, बाबा कॉलिंग अटेन्शन कितें, 0R कितें, बजेट स्पीच कितें, अमेंडमेंट टू एक्ट कितें, सगळे ताका A to Z दिवचे पडटा. आनी ते स्पीचीस आमकां पोरू हे कळयले की तो हे मार्गान वयता, स्पीचीस आमी ते बरोवन दवरिल्ले आसा. तुम्ही एके वाटेन ती स्पीचीस पळया, मराठीन कोंकणीन बरयल्ले आतां स्पिकर्सांसून चालू जाता आनी युट्यूबार व्हिडिओ आतां सेम जातले. तो टेनंटाक टेटनंट म्हणटा, तो लेपर्डाक टायगर म्हणटा, तो फॅसिलिटेट म्हणटा, तो फॅसिलिटेट हे म्हणटा, फॅलिसिटेट म्हणटा, सॉरी फॅलिसिटेटाक तो फॅसिलिटेट म्हणटा, कॉन्फिडेन्शियलाक तो कॉन्फिडेंटल म्हणटा. हे बोणे आमदाराक आमी सकयलच्यान वयर काडलेलो आसा. प्रत्येक प्रोटेस्ट तेजो आमी वयर काडलेलो आसा. आमचे हे फाटल्यान रेव्होल्युशनिस्ट दिसता, बाकीचे विलेजर दिसता, आपलो सॅक्रिफायस, आपलो गाम काडून हे सगळे केल्ले आहा. आणि तेंकाच आयज तो ऑर्डर मारता, कितें म्हणून, तुम्ही कोणूच ह्या ऑफिसान येवचे न्हू म्हणून. त्यांनी पयलीं सांगचे जे प्रश्न हांवें विचारला, नॅशनल प्रेसिडेंट तूं केन्ना जालो, कित्याक नॅशनल प्रेसिडेंट आता तुम्ही 1989 बीजेपी तो फर्स्ट प्रेसिडेंट असलो अटल बिहारी वाजपेयी, अजूम करा, तो अजूनही प्रेसिडेंट जावंक शकना. आता तो क्लेम करूंक शकना, तो ना संवसारान मात तो क्लेम करूंक शकना तो प्रेसिडेंट म्हणून. अरे वो प्रेसिडेंटचे ते कॉन्स्टिट्युशनान बरयला की जो तू म्हणता एकटा मी मानून घ्या तो कॉन्स्टिट्युशन व्हॅलिड म्हणून, आम्ही तो खंडन केला त्याचा, तो रॉंग म्हणून कॉन्स्टिट्युशन. एकट्यान मानून घ्या तू तो प्रेसिडेंट म्हणून आणि तो कॉन्स्टिट्युशन सारको म्हणून. त्याचे जेन्ना पार्टी रजिस्ट्रेशन जाता इलेक्शन जावपाक जाय आणि 4 वर्सांनी एव्हरी 4 इयर्स टर्म आहा, इलेक्शन जावपाक आणि तोच प्रेसिडेंट कंटिन्यू करपाक शकना. डेमोक्रेटिक प्रोसेस आहा. तशें जाल्यार ए राव रे मातशें ओगी, जानेवारीन 23 समजा 21 ते जानेवारी 23 पर्यंत तो नॅशनल प्रेसिडेंट असा समजा, पण जानेवारी 23 तेणीच सांगला की आपण आता MLA झाला, माझ्याकडे हे प्रेसिडेंटशिप जायना, रेझोल्युशन असा. आपण मनोज परब म्हणजे तुकाराम परबाक आपण प्रेसिडेंट म्हणून प्रपोज करता आणि त्याचे इलेक्शन जाले आणि तो प्रेसिडेंट जाल्ले. म्हटल्यार जानेवारी 23 ते 22 मे पर्यंत नॅशनल प्रेसिडेंट मनोज परब आसलो. मानून घेतल्यार आमी. आता तू खंयसून प्रकट जालो ते तेणी सांगपाक जाय. मागीर जे आसा तुमकां परत एकदा सांगता, हे सगळे कन्फ्युजन जाला बिकॉज ऑफ इलेक्शन कमिशनाच्या वेबसायटीर 9 जुनाक एक अपडेट जाला, सॉरी अपलोड जाला कॉन्स्टिट्युशन आमचो. तो कॉन्स्टिट्युशन पार्टी रजिस्ट्रेशन करच्या पयलींचो. तो आमी वारंवार सांगला की तो ओल्ड कॉन्स्टिट्युशन म्हणून, तो आता इन्फोर्स ना. आमी 19 फेब्रुवारीक आमचो जो रजिस्ट्रेशनाक दिल्लो कॉन्स्टिट्युशन तो परत दिला आणि तो बाय मिस्टेक त्यांचे जो डिलिंग हँड इलेक्शन कमिशन त्यांनी तो ओल्डूच स्कॅन कॉपी त्यांनी अपलोड केल्ली आसा. तेगेर आमी ऑलरेडी इलेक्शन कमिशनाक बरयल्ले, आतांय त्यांनी हे सगळं इन्सिडेंट जावन परत बरयल्ले आणि CEOक आमी सांगतले. सो सध्या तरी विनेश बोरकर नॅशनल प्रेसिडेंट ना, नॅशनल कमिटी ना, नॅशनल काउन्सिल ना. आणि जे आमकां त्यांनी काढला तेवूय इनव्हॅलिड आसा. ते 10 मेंबर ते सस्पेंड केला तेवूय सस्पेंडेड आसा. आता एक अनेक प्रश्न तुम्ही विचारा. 30 तारीख तुमकां खबर, तुम्ही हांगा सगळे असले, तो 30 मेक तो हांगा मिटिंगेक गेल्लो, तेन्ना मनोज परब प्रेसिडेंट नाहलो, त्यांनी रिजिग्नेशन दिल्ले. तेन्ना तो नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून तेन्ना त्यांनी चार्ज कित्याक घेवंक ना, हो प्रश्न विचारा ताका. तेन्ना तो एज अ CEC मेंबर येयला, तो फक्त पार्टीन CEC मेंबर म्हणून हा इतली वर्सां CEC मेंबरच म्हणून करता तो, आणि कांयच ना. ताका ऑथॉरिटी ना. हे सगळे कारस्थान तो करता, हे सगळे कारस्थान तो करता. पार्टीसून ताका काडपाक जाय म्हणून हे तो कारस्थान करता आणि ताका दुसऱ्या पार्टीन वचपाक जाय म्हणून हे सगळे तो करता. कित्याक इतली वर्सां जाली, इतलो टायम जालो ताका आमी टायम दिलो. मनोज परब रिजायन जालो त्याच्या पयलीं ताका आमी टायम दिलो, 70 दिसांनी तो ऑफिसान येयलो आणि खूप टायम दिलो. आणि आमी हे काडपाक शकता आतांच्या हातात. एका काय एन्फोर्समेंट ना, एका काय हे ना, तो काय इन्कम टॅक्स ऑफिसर न्हू, तो काय गव्हर्नमेंट मामलेदार न्हू, हे सील करता.
आम्ही दिसलेले आमकां दिसलेले काल एकादशी देव तेका सद्बुद्धी दितला म्हणून, तरी पण तो सुधरूंक ना. हेतून एकूच देऊय त्याच्या वांगडा ना म्हणून. हे क्रिमिनल क्राईम असा, हे आमचे ऑफिस जे रजिस्टर्ड ऑफिस आसा पार्टीचे अशें बंद करूंक शकना. आणि हे रेंटेड प्रिमायसीस आसा तेजो ओनर असा. सो हे सगळे आमी कायदेशीर करतले आणि फाल्यांचे भितर हे सगळे आमी कायदेशीर प्रोसेस पूर्ण करून हे ऑफिस ओपन करतले. आणि त्याची कारवाई जशी काही कालूच सांगलेले डिसिप्लिन ऍक्शन चालू आसा. डिसिप्लिन ऍक्शन जातले, इथून काय ये ना डिसिप्लिन जातले. आता सगळे आमी एक लास्ट सांगता, एव्हेंजर्स सगळे रेडी जाल्ले आहा. थानोस किंवा डिस्ट्रॉय जातलो आणि एंड गेम ही चालू जाल्ली आसा. ह्या विलेज वर्करांक लक्षात धरचे, हे विलेज वर्करांक लक्षात धरचे. तुजो टायम आर्थिक टायम सोंपलेलो आसा. तुजो खूप टाइमपास केलो. विश्वास मात केला फाडला रे फाटले आम्ही किंवा आम्ही वावाले आरजी वांगडा विश्वास घात तो विलेश बोरकर 14 सेंट विजय सेंट येतात. आणि तो एक पॉइंट म्हणता की हांव फाउंडर मेंबर्स ना आणि म्हाका खंय कॉन्स्टिट्यूशन वाचपाक कळना. अरे बाबा, तू जितलो मुतोंग नासतलो तितलो हांव शिकला, तू म्हाका ते सांगनाका की म्हाका वाचपाक कळना ना जाल्यार हें कळना म्हणून. तू कितें जाणा पार्टीचे? हा, पार्टी कितें जाणा? आयज जर पार्टी पार्टी रजिस्ट्रेशन खंयच्या सेक्शनाच्यान जाला तू सांग. पार्टीचे कॉन्ट्रिब्युशन रिपोर्ट तुवें कित्याक सायन मारूं ना इतली वर्सां? सांग. पार्टीचे इलेक्शन एक्सपेंडिचर तुवें कित्याक सायन मारूं ना इतली वर्सां? तू सांग. पार्टीचे मिनिस्ट्रीन इतली वर्सां कित्याक सायन मारूं ना ते सांग. हे जर करनासले, हे जर आमी करूंक नासले जाल्यार पार्टी आतां बाकीची जी पार्टी जाला जशें की सत्तर विकास पार्टी डिरजिस्टर्ड जाला, UJDP डिरजिस्टर्ड जाला, मागीर आनीक खंयची तरी गोवा सुरज पार्टी डिरजिस्टर्ड जाला, गोवा विकासूय जाल्ले, मात तेंच्यांनी स्टे हाडला, ते तशें जातले. सो कितें तूं उलोवंक सोदता? आनी एक गजाल, जी कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी तो शेअर करता, तुम्ही मातशें इन्व्हेस्टिगेट करपाक जाय. तेगेर कितें बरयल्लें आसा ही लायन तुमी फोकस करा. फॉर्म ए आणि फॉर्म बी जे इलेक्शनाक कंटेस्ट करता कॅन्डिडेट, ती सायन नॅशनल प्रेसिडेंट नाजाल्यार नॅशनल सेक्रेटरी मारतलो. आतां तो कितें म्हणटा, आपूण नॅशनल प्रेसिडेंट आणि नॅशनल सेक्रेटरी नॅशनल कावन्सील आमच्या पार्टीन ना, अजून करे नात आमचे नॅशनल प्रेसिडेंट. मात तो म्हणटा नॅशनल प्रेसिडेंट. आतां तो जेन्ना 2022 सांग तेन्ना कॉन्टेस्ट केल्ले तेन्ना तुवें फॉर्म एचेर कोणी सायन मारलेली बाबा? नॅशनल प्रेसिडेंटान सायन मारलेली का तुवें आतां स्टेट प्रेसिडेंट सायन मारलेली का फॉर्म बीन दुसऱ्या आनीक कोणी मारलेली? सांग. तशें जाल्यार इन्व्हेस्टिगेशन केल्यार तूं भायर पडटा एट बेस्ड ऑन दॅट कॉन्स्टिट्यूशन. एट बेस्ड ऑन दॅट कॉन्स्टिट्यूशन तूं आमकां नोटीसी काडटा, तूं डिफेमेशन हे घालता आमगेर, कित्याक आमकां सस्पेन्शन करता आर्टिकल 4 आनी आर्टिकल 6 म्हणून. पण त्याच कॉन्स्टिट्यूशन म्हणटा फॉर्म ए आनी फॉर्म बी नॅशनल प्रेसिडेंटान मारपाक जाय. तुजे ZP जे तृप्ती नायक आणि तृप्ती बकाल आणि जे SP बगांजा तेवूय इलेक्शन कंटेस्ट केला, त्याची फॉर्म बी आणि फॉर्म ए कोणी सायन मारला?
नॅशनल प्रेसिडेंटान मारला, कोणी मारला? मनोज परबान मारला प्रेसिडेंटान. तू आता मदींच कसो प्रकट जालो? सो ही कर्मा तेजी जशें की आमी सांगला की तुम्ही ते सोदा तेजी अशी सील तुमकां वास्कोय मेळटले, कुमारजुवाय मेळटले आणि कदंबा प्लॅटोरी मेळटले. हांव मागता आमचे फाउंडर अजय मेंबर तेणी तुजेर एलिगेशन केला. तेणी म्हटलं की तू खंयचोच पार्टी फाउंडर मेंबर ना आणि तू पार्टीतले अकाउंटातले पैसे विड्रॉ केले म्हणून कोणच्या पार्टीच्या पार्टीतल्या अकाउंटातले पैसे विड्रॉ केले म्हणून आयज तेणी स्टेटमेंट दिला, स्टेटमेंट दिला, प्रेस कॉन्फरन्स घेतला, बायट दिलं. बाट दिला. ओके, हांव ट्रेजरर न्हू, सो हांव पयशे काडटलो. तेजे घरातले पयशे काडूं ना, तेजे गर्लफ्रेंडाचे पर्सिल्लेय पयशे काडूं ना, तेजेय पयशे काडूं ना. सो हांव पयशे काडटलोच आनी पयशे काडपाकच जाय. हांव प्राउडली सांगता, पार्टीन 1,20,000 असले पयर काल आमी 40,000 काडला. कित्याक पार्टी एक्सपेन्सीस एक बेर करपाक जाय आमकां. ते हांव सांगूंक शकना खंय काडला ते. आमी एका एक्सपेंडिचर पार्टीच्याक आमी स्पेंड करतले आनी ते तूं कोण विचारपाक आमकां ते? तूं नॅशनल प्रेसिडेंट जावन इतलो गड्डो, तुजे कडेन ऑफिसाची चावी ना मरे. अरे तुका ऑफिसाची चावी ना, तूं कसलो नॅशनल प्रेसिडेंट? आनी पळय लक्षांत दिया, तेणी कॅटेगरी स्टेटमेंट म्हणला 30 मे लास्ट सीसी मिटींग जाली. आपल्यान पार्टी कडसून ना डॉक्युमेंट्स मागला म्हणून. कसले डॉक्युमेंट? कितले मेंबर आहात ते दी, कितले मिटींग जाल्या ते दी, कितले हे जाल्या ते दी, सगळे कितले डोनेशन येयला ते दी. अरे तूं नॅशनल प्रेसिडेंट मरे, तुका सगळे डिटेल आसपाक जाय. तूं उलट आमचे कडेन मागता आनी आमी कोणूच न्हू म्हणटा, तूं आमकां कांय कळनात म्हणटा. सो हे गड्डो आमदार वो तो फोटींग आमदार एका आमी वयर काडला, दाखयला तुमकां. तो एसएमसीन सुद्दां वयता, फुडल्या 30 तारीख एसएमसी ना, तुमी नोटीस करा. तेज्या डेस्कार फक्त A4 पेपर आसता, एक तेजे पेन आसता ते 100 रुपयाचे आनी एक पेन्सील आसता. तर काय स्टडी करना, काय एक्सप्लेन करना, कांयच करना. आमी ताका सगळें सांगला, बरोवन दिला कोंकणीन. स्पीकर सर अशें अशें आहा, हें आहा, DOP आहा तो डबल रोल करता, एक आहा एडिशनल डायरेक्टर, हे आहा तेच मागीर थंय जाता. प्रत्यक्षान सगळें बरोवन दिताले आमी. आनी ते आमी आनी फुडें तेजेर उलयना. मात अशें हो नॅशनल प्रेसिडेंट करून पार्टीची वाट लायता. एकाच लागून मनोज परब सोडून गेल्लो. आमी हे जाहीरपणान सांगता, आमी सगळे एकठांय आहा. जशें की आमी सांगलेलें, आमी सगळे एकठांय आसा. पार्टी फुडें व्हरपाक सोदता. मनोजाकूय परत हाडपाक आमी सोदता. आमकां जाय, 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 आमकां जाय. आमी हे शॉर्ट नोटिसान, कित्याक आमी आयज चिमलाची आमची ग्रामसभा आसली, बाकीचे विलेजींनी ग्रामसभा आसली, मागीर आमी कारापुरूय गेल्ले. आमी शॉर्ट नोटिसार हे सांगला. सो आमी जशें की सांगता, आमी मागता आतां आमचे फाउंडर मेंबर तुमकां परत सांगता. फाउंडर मेंबर म्हणल्यार 119 लोक ते रजिस्ट्रेशन टायमार दिता. हांवेनूय हेजो सांताक्रूजचो मेंबर म्हणून एफिडेवीट दिला. तेका विचार फाउंडर मेंबराचे डेफिनेशन कितें विरेश बोरकाराक, तेका विचार फाउंडर मेंबर कोण. फाउंडर मेंबर म्हटल्यार कितें? जो पार्टी रजिस्ट्रेशन करता आसतना पार्टीच्या वांगडा आसा. हांवें एफिडेवीट दिल्लो, हांव फाउंडर मेंबर आसा, हांवें पयशे बोल्ला तेन्नाच्यान कंटिन्यू करता. आनी कितें आहा, एवरी इयर तेंचे रिन्यू करपाचें आसता. तर विरेशाक तेवूय विचारा तुमी, तुवें फॉर्म भरला काय म्हण ह्या वर्साचे, तेवूय तुमी विचारा. ते तुमी विचारिना, कळ्ळें न्हू? ते डेफिनेशन ते आसा. तुमी तो सांगता, मागीर तेजें आयकता. एक तर डॉक्युमेंट तेणी नॅशनल प्रेसिडेंट दिला तुमकां. म्हाजे कडेन डॉक्युमेंट्स आहा, मनोज परब प्रेसिडेंट जाला म्हणून म्हाजे कडेन डॉक्युमेंट्स आहा. कोर एक्झिक्युटीव कमिटी इज सुप्रीम बॉडी म्हणून. हे विरेश बोरकारान 17 जुलय 2021 विरेश बोरकारान स्वता आपल्या हातीन प्रेसिडेंट म्हणून सायन मारलेले आसा. मिनिट्स बरयला की पार्टीची बॉडी सगळ्यांक व्हडली बॉडी ही द सुप्रीम बॉडी म्हणल्यार कोर एक्झिक्युटीव कमिटी CEC बॉडी. आणि हे मागून घेतले इलेक्शन कमी. आणि त्याच्याच आधाराचेर आमी इतले CEC मिटींग घेताले, डिस्कशन्स करताले. हे डॉक्युमेंट तुमकां हांव शेअर करता. प्लीज अपलोड दीस आनी क्वेश्चन विचारा आनी ताका चॅलेंज करा की प्रेस कॉन्फरन्स घ्या म्हणून. अशें एकट्याक थंय फेस्ताक वयता, एकट्याक तो ताकये कडेन दिता, एकट्याक घरा दिता. हे कितें रे? अरे बाबा, हे आहा जसो तूं गट्स दाखयता पळय वास्को वचपाक, कुमारजुवा वचपाक, ना रातच्या उडीदान घे मरे, रातच्या उडीदान घे. एक दीस हांवें डायलॉग मारलेलो तो परत मागता. आतां कावळो स्वताक घोशीत करता की तो मोर म्हणून, नॅशनल पक्षी म्हणून. हे कितें?
वो कावळोय न्ही वो रातचो गुबूड वो गुबूड तो रातचो येता पळय गुबूड हांव हांव मागता आनी अरे हे कितें हे सारखे हे कितें म्हाका ओडेदान कोण नोटीस धाडटा रे ओडेदान शोकूच न्ही काल रातचे तुवेंच पयली स्टोरी मारला फर्स्ट तूं राव तूं म्हाका सांग हे सील पयलीं आसलो तूं तेन्ना येयला तेन्ना ना मागीर रिपोर्ट केले रातचो एका गेला कित्याक आतां 9-10 पर्यंत ही लायट चालू आसता मागीर हे गेला पळय न्हू आनी बाबड्याक ते कोणाक धाडला पळय तो पडलो त्रासान सुप्रीम बॉडी म्हणटा सो आमी डिसिजन तुमकां प्रॉमिस दिता फाल्यां भितर पूण आमी डिसिजन घेतले आनी आउट करतले हांव मागता जशें आतां अजय ऑलमोस्ट सगळें तुमकां ब्रीफ केल्लें आसा जी आमी पयलींच्यान सांगताले ही कॉन्स्पिरसी जी मडगांव मिटींग जाल्ली थंय सगळी स्टार्ट जाल्ली तेचे वयर ऑडियोज व्हायरल जाल्ले आनी हे आयज हे जे कृत्य तेणी केलां हेचे प्रूफ जाता की तेंचे कितें इंटेन्शनूच आसलेलें एक तर पार्टी स्प्लीट करप जाल्यार पार्टी टेक ओवर करप हे पळोवन तरी दिसता की ताका पार्टींतलो आमचे कडल्यान ताका जाय की ताका एकदां भायर काडलेलो आनी जे तेजे फुडें इंटेन्शन कितें आसा आनी खंय वचपाचें तें ताका मे बी फुलफील करपाक जाय म्हणून आनी तो जो म्हणटा नॅशनल प्रेसिडंट आतां तो 70 दीस येवंक ना ऑफिसान इतके आमची 2-3 मदीं CAC मिटींग जाल्यो आनी मागीर तो येता एज अ प्रोटेस्टर म्हणून तो प्रोटेस्ट लेटर घेवन येता आनी तो डॉक्युमेंट्स मागता आनी डॉक्युमेंट्स मागल्या शिवाय म्हणटा आपूण तो फुडले कितें ते आपूण हे करचो ना म्हणटा एक्शन घेवपाक दिवचो ना म्हणटा म्हणजे कोणाचेर घेवपाक जाय जाल्यार आनी तूं नॅशनल प्रेसिडंट जाल्यार तूं आनी प्रोटेस्ट लेटर कशें मागपाक शकता तूं तुजे कडेन सगळे एक्सेस आसपाक जाय डॉक्युमेंट्साचो आनी हे नॅशनल प्रेसिडंट म्हणून तुका आतां कळ्ळें 2026 इतके दीस तूं गोंयांत आसलेलो जेन्ना तांकां आतां ते तो 10 मेंबर्साक आपूण तो परत ताका आतां घेतले म्हणटा जेन्ना तेंचेर एक्शन घेतली तेन्ना हो नॅशनल प्रेसिडंट गोंयांत आसलेलो आनी नॅशनल प्रेसिडंट म्हणून तूं जर आतां तुका मानलो सुद्दां जाल्यार अशें अजयान सांगलें तुजें नॅशनल कावन्सील गाया नॅशनल एक्झिक्युटीव कमिटी गाया कित्याक तेच जे तेंच्यांनी एक जे हे व्हायरल केला कॉन्स्टिट्युशनाची एक कॉपी तेजे क्लियर बरयला नॅशनल प्रेसिडंट जर कितें ताका जर पावर्स आसा ओन्ली आफ्टर द डिसिजन ऑफ नॅशनल एक्झिक्युटीव कमिटी तेची कमिटी जे डिसिजन घेता तेच्या उपरांतूच तो ते एक्झिक्यूट करपाक शकता जशें आमी तांकां 10 जाणांक आनी हेच्या पयलीं कोणाचेर एक्शन घेतला की आमची पयली CAC बॉडीची मिटींग जाली मिटींग जावन ते डिसिजन जावन मागीर आमी ते एक्शन घेतला सो अशें तेंची मिटींग जाला काय ते तेणी सांगपाक जाय आनी हे चोरयापणान जे लॉग मारता हरशीं जे जाग्यार तो भोंवता तुमी पयला आसतलें वता तेचे रिल्स आसता तो कॅमेरामॅन घेवन भोंवता हे काडटना कित्याक एक नॅशनल प्रेसिडंट मरे तूं रील काडपाक रील काडून तुवें व्हायरल करपाक जाय आसलें बाबा आपूण नॅशनल प्रेसिडंट हे जी बॉडी आसा हे सगळें इलिगल चलयता म्हणून इलिगल चलयता म्हणून आनी तुवें सील मारपाक जाय आसलें रातचे तुमी दोनांक मारता तूं नॅशनल प्रेसिडंट तुका फूल रायट आहा मरे नॅशनल प्रेसिडंट तुका फरज आसा जाल्यार तूं डायरेक्ट घेवन तुवें मिशीन मारपाक जाय आसलें मिडिया आपोवंक जाय आसली तुमी मिडिया आतां इतलो तुमी आतां 1.5 वर्सां हांगा रावला तुमकां आपोवंक जाय आसलें आनी मारपाक जाय आसली सील तूं जर तुजे जर बाजू सारकी आल्या अशें फटींगपणां करून अशें चोरी आनी रातची कित्याक मारपाक जाय आसलें तूं नॅशनल प्रेसिडंट जाल्यार तुका फूल रायट आसा मरे सो हांव परत एकदां इतकेंच सांगता की जे मनोज सांगून भायर सरलेलो की हे आतां रेव्होल्युशन उरलेलें ना म्हणून हे आतां डर्टी पॉलिटिक्स जाल्लें आहा म्हणून तेतून प्रूफ जाता आनी इतके दीस आमचे सगळे भुरगे रेव्होल्युशन सगळे ओगी आसलेले ते कित्याक खुबशे आमचेर अटॅक जाताले आनी अशें तेंच्यांनी पिक्चर क्रिएट केल्लो की आमकां ही पार्टी नाका आमी ही पार्टी बंद करपाक सोदता म्हणून पूण जेन्ना हे सारकें लिमीट आसा हे जेन्ना जालें जेन्ना आमकां सगळ्या भुरग्यांचे कॉल येयले की आतां कितें तरेचेर एक एक्शन जावपाक जाय म्हणून आनी आयज लास्ट मिनीट कॉलाचेर इतके भुरगे येयला
जर आमी तसो जर अपील केल्ले जाल्यार गोंयभराचे भुरगे हांगा आसपाचे तितकी आमची कपासिटी आसा आनी आमकां हेचे वयल्यान इतकें प्रूफ जाता की आमकां ही पार्टी जाय आनी आमी सक्षम आसा ही पार्टी फुडें व्हरपाक. आमचो अनेक सीएसी मेंबर मोनिको त्याने आपली 2 उतरां सांगची. आम्ही सोसूंक जायना गाडा येता आम्ही आर्जीक भितर सरलेले एक मनोजाचो आवाज आयकून आणि मनोज म्हणजे ही आरजी आणि रेव्होल्युशन. ज्या दिसा मनोज भायर सरलो त्या दिसा रेव्होल्युशन अशें दिसलें की काबार मनोज भायर सरून आमकां मनोज जाय, आमकां सगळ्यांक मनोज जाय. मनोज नासतना ही आरजी जावची ना. हांव विरेशाक हांव सारकें सांगता, आमी विरेशाचो आवाज आयकोंक ना, फक्त मनोजाचो. तेका स्टेजीर पळोवन आमी भितर येयलेले खंय खंय लागपाक खंय सांबाळपाक. आमी धोंपरां धरयले लोकांच्या दारांनी. आयज आमकां तेणे थंड बसयले, आयज आमकां उगी बसयले घरान. हे आमकां चलचें ना. कित्याक आयज लोक आमकां विचारतात तुमच्या हातीचें जालें कितें काय म्हणून. आमच्या हातीचें जालें कितें काय कितें आमी आवाज दितले ताका. आनी हो स्टील ह्या मेंबराक ह्या ऑफिसान वचपाक दिर येत ना. म्हाका हांव मेंबर फावंडर मेंबर आयज म्हाका वचपाक आयज दिर येत ना. हे विरेशान गेलाचेर चूक. विरेश आमी न्ही व्हिडिओर तुजें नांव काडलें आमचो आमदार आमचो आमदार आमचो आमदार. आतां को म्हणो हें कोत्ता म्हणो. अरे म्हाका दिरेन जाय, म्हाका भितर वचपाक. कित्याक हें ऑफिस आमचें आनी ही पार्टी आमी फुडें व्हरतले. तूं कितलीय मस्ती कर, तुजी मस्ती आतां कोण येयली. तूं विरेश आमदार कसलो पळयतो. आमी नको आसले. तुजे गूण आनी तुजो स्वभाव आतां आमकां कोण येता. कित्याक आमकां जाय फुडें वचपाक. आमी येयले रेव्होल्युशन करपाक आनी हें गोंय सांबाळपाक. हें तूं एकलो मनीस इतल्या जाणांक नाचयताय. इतल्या जाणांचे तूं हे सॅक्रिफायस काबार करताय. घाम काडला आमी घाम काडला हे पार्टी घडोवपाक. मनोज परब तो मनोज परब. आयज आमी प्राऊड तेका मनोज परबाक. आयज मनोज परब ना आनी कावूक पडला. मनोज परब आयज देड जाला गोंय सगळे लोक आमकां विचारता तुमचें कितें जालें काय म्हणून. कितें सांगपाचें आमी. ही गोश्ट आहली ती विरेशाच्या मनान कितें तरी आहलें. आतां कोण येता. विरेश तूं आमचो आमदार म्हणून आमी सदांच तुका आमी वाखाणलेलो, पूण आयज कोण येयलो तूं आमदार कसलो पळयता. जशें आतां बाबान सांगलें, मोनिको बाबान, आमी जे जॉयन जाल्ले फक्त एकूच मनशा लागून, तो म्हणजे आमचो बाब मनोज परब. आमी इवन विरेशा बसून वळखनासले. जी काळजां उतर जे तो उलयतालो प्रत्येक गोंयांत जे इश्यू आसा ते आयज रेज केल्ले जावं कायदे हाडले फक्त मनोज परबान हाडले. आनी आयज पळोवपाक शकता आयज तेजी कशी आयज तो रिजायन जावन गेल्लो फक्त विरेशा लागून. जेन्ना तो जालो तर तेणे मनोजा मेळपाक जाय आशिल्लो की बाबा कितें करुया काय म्हणून फोन करपाक जाय आशिल्लो. कितल्या मिडियान तुमी ताका विचारले जाल्यार तो केन्ना क्वेश्चन केलें तूं बाबा हेका मनोजा मेळ्ळा तो आन्सर वेगळो सांगतलो. जाल्यार इवन सीईसी जेन्ना लास्ट सीईसी आमी ताका सांगले रिक्वेस्ट केले बाबा आमचो सेबी आसा तेणे ताका हाती धरून सांगले की बाबा कितें जालें आमी सगळें विसरून घेवया. तूं मनोज विरेश आनी विश्वेश हेंका पळोवन आमी आरजी म्हणून फावंडर म्हणून जॉयन परत सोंपतना ताका परत सांगलें आमी पळय आतां हें सगळें आसता विसरूया सोल्युशन काडुया आनी फुडें वचया म्हणून. परत विचारले तेन्ना विश्वेशान सांगलें आपूण मनोजा मेळपाक रेडी आसा. जाल्यार विरेशान सेम आन्सर दिलें आपूण सांगता आपल्या डॉक्युमेंटेशन दिया म्हणून. डॉक्युमेंटेशन कसलें प्रत्येक तुवें डॉक्युमेंटेशना जावं हेका डिसिजन करपाक तूं आसा. डॉक्युमेंटेशन ऑनलायन सगळें आसा. जर तुका पार्टीचो सीईसी तूं एमएलए जाल्यार तुजे कडेन सगळें डॉक्युमेंटेशन कसलें. जाल्यार आयज आमकां खंय तरी विरेशा वांगडा जो एक विश्वास आशिल्लो तो गेल्लो आसा. आयज तेणें आमची जे सॅक्रिफायस केल्ले आसा. हांव एक बरी कंपनी कामां आशिल्लो, एक 70,000 पगार आशिल्लो म्हाका, आयज लाखभर आसतलो. पूण आयज आमी मनोजा लागून हे गोंयांत सॅक्रिफायस केल्ले आसा तेजी उतरां लागून भायर सरले आसा. आयज
दुःख दिसता आयज दुःख दिसता की विलेजांनी आमकां हें दिलें म्हणून सॅक्रिफायस कित्याक जेन्ना लास्ट टायम वचून तेणे सगळी CC मेंबरां एक मॅसेज धाडलेली तुमची कॉन्ट्रिब्युशन कितें गा म्हणून आयज विलेज फूल चेंज जाल्लो आसा पयलू विलेज ना तेजी कोण तरी कितें सांगता आमकां खबर ना सो आमी लास्ट ओपनच एक सांगता आमी मनोजा लागून जॉयन जाले आनी सदां मनोजा वांगडा आसतलो आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय बेगीन यो बेगीन यो बेगीन यो बेगीन यो बेगीन यो हांव सांगात म्हाका CC मेंबराक प्रॉब्लेम एकूच की मनोज बरोवपा लागूनूच हें घडलां आमी मनोज बरोवपाकूच लागून आज घडले कारण कित्याक तो जर तेन्ना प्रेसिडेंट आसलो तेन्ना प्रेसिडेंट म्हणून आसलो तो पूण आमकां सदांच मनोज प्रेसिडेंट दिसतालो जेन्ना आमी मनोजा आवाजाचेर मानून घे आनी सगळे मानून घेता काय ना मनोज आहले म्हणून हे एक्सिडेंटली पॉलिटिशियन आमी पॉलिटिशियन न्हू आमी स्वार्थान आसले विरेश बाब तूं स्वार्थाक गेलो आमी स्वार्थान आसले आमी आनी कांय उलोवपा ना पळय आमी जें तुवें केलें पळय हें सामकी चुकी गजाल केली हें टोटली चुकी गजाल केली देव बरें करूं पुरो